प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा मार्कचो 12वो इसवो वोड 28 ते 34 पर्यंत 28 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आणि धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाड विवाद चलतात ते आयकून आणि जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळयोवन ताचे कडेन विचारले, सगळ्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ती ही, आयक इस्रायला, आमचो देव तो सर्वेस्पोर, एकलोच तो सर्वेस्पोर, आणि सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जिवान, सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझे सोक्तेन सर्वेस्परा तुझे देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुझ्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे परस म्हत्वाची आनी हेर दुसरी आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें आसा गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर आनी हेर दुसरें ना. खरेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जिवान, सगळे शक्तेन ताचो मोग करप आनी आमचो करता तसोच आमच्या पेल्याचो करप सगळ्या संपन्ना आनी बलिदाना परस एकदम अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस न्हय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायना जालें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, वो जो धर्मशास्त्री जेजू कडेन येयल्लो आनी जेजू कडेन हो प्रश्न विचारपाक येयल्लो, व्हरती आज्ञा ती खंयची ती, तर जेजू जेन्ना ह्या धर्मशास्त्राचो प्रश्न आयकता आनी जेजू विचारता सगळ्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची, हो प्रश्न त्या धर्मशास्त्रान जेजू घातलो. पूण भाव भयणीनो, हो धर्मशास्त्री जो जेजू कडेन येयल्लो आनी हो प्रश्न ताणें विचारलो, ताचें काळीज एके भाशेन कुसकें आसलें, ताचें काळीज बरें नासलें. तो तिचो जेजू कडेन हो जाबाब ताका मेळोवपाक तो येवंक नासलो. तो जेजूक त्रासान घालपाक येयल्लो. तो जेजूक एके भाशेन एक वाद विवादाची चोत्राय आसली ताच्या मनान. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना तो जेजू कडेन येता, तो पळयता की जेजून ह्या फारिजियांक, सादुसींक, बाकीच्या लोकांक तो शांत दवरले म्हणून ताका बरो जबाब दिलो म्हणून आतां तो प्रयत्न करता आपूण जेजूक एका त्रासान घालपाक, एके भाशेन एक असो प्रश्न विचारपाक. पूण भाव भयणीनो, जो जबाब जेजू ताका दिता ह्या धर्मशास्त्राक, खरें म्हणल्यार तो धर्मशास्त्री जो आयिल्लो एके भाशेन एके कुसक्या काळजान जेजूक त्रासान घालपाक, आतां जेजूक हो जबाब दिता आनी जेजूचो जबाब ताका एकदम बरो मानता. आनी तो कितें म्हणटा जेजूक, तो म्हणटा, गुरुजी, तुवें सांगलां तें खरें. जो देव आमचो आसा तो एकलोच आनी तांचे भायर आनी दुसरो कोण ना. खरेंच सगळें आमच्या काळजान, सगळें आमच्या मनान, सगळें आमच्या जिवा, सगळें आमच्या शक्तीन ताचो आमी मोग करूंक जाय आनी आमी करता तसो आमच्या पेल्याचो करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो हो जबाब जेजूक दिता, जेन्ना जेजू सजमणी दिता, तेन्ना जेजू ताका कितें सांगता, तो म्हणटा, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस नाय. भाव भयणीनो, केन्ना वो धर्मशास्त्री जेजूच्या राज्यान येयलो गाय, ओ येवंक पावपाचो आसलो गाय, जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो, तो मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो आनी ह्या धर्मशास्त्रान खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरलो जाल्यार की तो पुनरुज्जीवन जालो जाल्यार तेन्नाच की तो खरो जेजूच्या राज्यान भितर सरतलो आसलो. आमी नको ताची खबर आमी आयकोंक ना. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन ही देवाचें उतर आयकता, तर आमी जेन्ना हे उतराची सजमणी घेता, जेजू आमकां म्हणचो ना तुमी आतां जेजू देवाच्या राज्यांत थान पयस ना. आमी भितर सरता जेजूच्या राज्यांत. कित्याक आमी जेजून आमचे पासत केलां खुर्सार, तो मेलो आमचे पासत, तो पुनरुज्जीवन जालो, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतली, तो आतां आमचे पासत मरण तिसऱ्या दिसा पुनरुज्जीवन जालो.
ते आमी जेन्ना भावार्थ धरता ताजेर आमी आमचे तोंड उक्तें करून आमी म्हणटा आमी परगोट कोत्ता तेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता. पूण त्या दोमशास्त्राक भितर सरपाक आजून जायनासलें कित्याक जेजू खुर्सार वचोंक नासलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या राज्यान भितर सरोन आसा आतां पवित्र आत्मो आमचे कडेन आसा, आमी आतां एक नवी रोसना जाल्यान आतां आमकां कितें काम करूंक जाय? आमी आतां भावार्थ धरूंक जाय जेजूच्या उतराचेर. हे जे उतर आमी आयकता आमी खरेंच पवित्र आत्म्याच्या मोगान देवाचो मोग जो आमचे भितर सरला तो मोग आमी देवा कडसून घेतला आनी आमी खरें देवाचो मोग करूंक जाय. कित्याक आमी देवाचो मोग करूंक जाय जाल्यार आमी पयलो तो मोग आपणांक जाय आनी तो आपणायता केन्ना जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. खरेंच जेजू मेला आमचे पासत पुनरुज्जीवन जाला सर्गीच्या बापाच्या उज्याक बसलात आनी आमची सगळी पातकां गेल्ल्यान ताजेर आमी भावार्थ दवरता परगोट कोत्ता. आतां पवित्र आत्मे आमचे भितर येता आनी देवाचो मोग आमचे भितर भरता आनी ह्या मोगा वरवीं आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, ताचें उतर पाळूंक जाता. आनी जेन्ना आमकां हो देवाचो मोग आमचे भितर सरता तेन्ना आमच्यान आमच्या भाव भयण्यांक आमच्या दुस्मानांक पर्यंत आमच्यान मोग दिवंक जाता, आमच्यान तांचो मोग करूंक जाता. आयज भाव भयणीनो, ही जी आज्ञा जी जेजून आयज ह्या सुवर्तमान शिकयली त्या दोमशास्त्राक आयज आमकांय सांगता. तो म्हणटा तुम्ही मोग करात एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो केला. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता जो देवान आमचो केला, जेजून आमचो बसत केला, आपली कूड ताणें आमचे पासत भेटवली खुर्सार, त्याच्या वरवीं आमी एक नवी रोसना जाली आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरली. आयज भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या राज्यांतली भुरगीं आनी आमच्यान खरे भाशेन आमच्यान देवाचो मोग आनी आमच्या पेलाचो मोग करूंक जाता. आनी ह्यो दोन आज्ञा आमी पाळटकूच खरेंच आमी देवाक दाखयता की आमी खरेंच ताची भुरगीं म्हणून. आयज ह्या शिवर्तमानचे आमी नियाल करुया, देवाक आर्गां दिवया कित्याक आमी खरेंच ताच्या राज्यान भितर सरल्या म्हणून आमच्यान पवित्र आत्म्या उदेशीन आमच्यान देवाचो आनी आमच्या पेलाचो मोग करूंक जाता म्हणून. आयज आमी ह्या उतराचेर नियाल करुया. आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें बोगसणें मागुया. खरेंच ताका आमी आर्गां आनी वाखाण दिवया कित्याक जेजू पासत ताणें आमकां सरवण दिली जेजू वरवीं आनी आयज आतां सरवण मेवल्या उपरांत आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आयज आमचें जिवीत आमी सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.